नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. नॅशनल गेम्सात गोंयान आनी एक भांगरा पदक जोडलें. आकांक्षा साळुंखेन बायलांच्या स्कॉश सर्तीत भांगर जोडलें. गोंय पदकांच्या बाबतीत 50 तेंकलो. 11 भांगर, 12 रुपां आनी 26 कांशा पदकां धरून 49 जालीं. नॅशनल गेम्साच्या आनीक 4 दीस उरल्यात. दुसरे वटेन आयोजकांनी समारोपाची तयारी सुरू केल्या. I think it's a message for parents more than kids, because kids are always willing to play. But I would like parents to even motivate their kids to play even more and play seriously for the state, for the country. It's all possible if you keep pushing for it. I mean, definitely, right now we have 4 squash courts, and I would be very happy if we could get a gym alongside with a fitness trainer. We have this ground already right next to the squash court, and we can build a holistic facility where one not only plays squash but actually trains to be a professional, which includes fitness outside of the squash courts and all the facilities like that. गोंयच्यान महाराष्ट्रान म्हाल व्हरपी गाडया कडच्यान पत्रादेवी चॅकपोस्टार चायेक म्हणून 20 रुपया घेवपाचो प्रकार. आरटीओ पुलीस गाडयो तपासतात. उपरांत स्टॅम्प मारून दिवपाक गाडये फाटल्यान चायेक म्हणून 20 रुपया घेता म्हणून ड्रायव्हर सांगतात. राती प्रुडंटान चॅकपोस्टार वचून फॅक्ट चेक केलो. खासा रिपोर्ट. चॅकपोस्टांचेर गाडयो तपाशिनासतना सोडपाचे प्रकार. पेडण्याचो पत्रादेवी चॅकपोस्टूय हाका अपवाद ना. द्या ना. द्या. थांबा. किती आहे पैसे किती आहेत हातात? हातात किती आहेत? 20 रुपये घेतात. तर कशासाठी घेतात हे? नाही हो, तुम्हाला 20 रुपये कशाला देता? 20 रुपये का देता ते सांगा ना, एवढंच सांगा. मग हे कशाला दिलात तुम्ही? स्टॅम्प मारण्यासाठी काय? गोंयांतल्यान महाराष्ट्रात बांदा सावंतवाडी वाटेन वतना हो पत्रादेवीचो चॅकपोस्ट लागता. हांगा कितें चलता पळयात. आरटीओ आनी एक्सायज पुलीस गाडयो चॅक करून स्टॅम्प मारून दितात. मात ते करपाक पुलिसांक चावेक म्हूण गाडये फाटल्यान 20 रुपया दिवचे पडटा. नहीं वो खाली 20 रुपये कैसा क्या? लेते कभी नहीं लेते. हाँ, ऐसा होता है. कभी लेते कभी नहीं लेते. अभी हम महीने में 1-2 चक्कर आते हैं खाली सिर्फ हम. हाँ, तो 20 रुपये में स्टैम्प मार के देते हैं क्या? 20 रुपये में स्टैम्प मार के देते हैं. हाँ, चाय पानी के लिए. हाँ, ओके. पुलिसाकडे वाद घालपाक ड्रायव्हरांक खंय परवडपाचें ना. वर्साचे 12 महिने त्या वाटेन वचपाचे. जाब विचारल्यार दुसरे फावट पुलीस त्रास दितले म्हूण ड्रायव्हर 20 रुपया दितात. तुम्हाला सांगणार ती आम्हाला पुढची तकलीफ येणार. बरोबर. त्यामुळे पुढच्या वेळी तुम्हाला त्रास करणार. आता समजा तुम्ही व्हिडिओ शूटिंग काढली, त्यांनी जर पाहिजे नाही आम्ही कोणाला देणार नाही. देणार नाही, पण पुढच्या चक्करला मी आलो त्यांनी जर मला अडवलं तर मग मी काय करेन? बरोबर. आता मी 12 महिने याच रोडला चालतो. त्यांनी जर माणूस जर ध्यानात ठेवला, आज तुम्ही 1 दिवस येणार, बरोबर, निघून जाणार, पुढच्या चक्करला मला तकलीफ झाली. बरोबर आहे. असा पत्रादेवी चेकपोस्ट हांगा आसा. हांगा आमी सडनली जे विजीट केल्या उपरांत आमकां हांगा दिसपाक आयले जे ट्रकवाले जे आसात, जे गोंयांतल्यान महाराष्ट्रान वयतना खंय तरी तेंच्या कडल्यान पैसे घेतले वता, स्टॅम्प मारून तांकां सोडले वता च्या पाण्या म्हणून. आता खरें म्हटल्यार आमी तेंच्या वांगडा उलोवप केलें. जो एक ड्रायव्हर आमकां मेळ्ळो तो म्हणटा की आमी दिता. आयज तो दिवपाक आयिल्लो, त्या टायमार रिपोर्टर आनी कांय एक्टिविस्ट थंय पावल्या उपरांत तेणी दिवंक ना पैसे. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. लोकसभे खातीर वेंचणूक आयोगान स्टाफाक ट्रेनिंग दिवपाक सुरवात केल्या. गोंयांत तयारी कशी चल्ल्या ताचो नियाळ घेवपाक सिनियर डेप्युटी वेंचणूक आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा गोंयांत येवन गेलो. स्पेशल समरी रिव्हिजन, स्टाफाची ट्रेनिंग, कायदो सुवेवस्थेचो नियाळ घेवन पुलिसांनी गरज पडल्यार खर कारवाय करपाचे निर्देशूय दिले. चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर SP दोनूय कलेक्टरा बरोबर बसका घेतली. फेरीबोटी 2 व्हिलरींक पैसे दिवचे ना. 4 व्हिलरींक आदले रेटी प्रमाण पैसे दिवपाचे साम मातियेस दिवाडीच्या लोकांनी थारायलां. सरपंच सुप्रिया तारी उलयली. दिवाडेकारांक फेरीक पर्याय ना. तिकेटीचे नवे दर परवडपाचे ना म्हणून गोलते दिवाडेचो सरपंच मारिया पिंटो उलयलो.
तिकेटीचे दरवाड फाटी घेना जाल्यार खात्यार सर्वपक्षीय मोर्चा भरपाची काँग्रेसीची शिटकावणी. दिवाडकारांक दुसऱ्या गावांनी वचूंक फेरये शिवाय पर्याय ना. आमकां नवे दर परवडपाचे ना म्हूण दिवाडेच्यो पंचायती फेरीबोट सेवेच्या नव्या तिकेटा आड पेंगड बांदून तयार. सरकारान दरवाड फाटी घेवची म्हूण थळाव्या पंचायतींचो थाराव. हांव कितें म्हणटा, तुमी फेरी बेतीन 3 पूल आहा. 3 पूल आसतना तुमी फ्री फेरी कित्याक दवरल्या कोणाक? ती बंद करा. आमचे आयलँड आमकां आनी कांयच ना मार्ग. रेल्वे ब्रिजार चलूंक जायना, ते व्हायब्रेशनान आमी सकयल पडटले. हायक करूंक सोदता, सोडूंक सोदता, ताजो परिणाम तांच्या फायनान्शियल बर्डन जातलें एक्स्ट्रा. आनी तांचे निवेदन हा सरकाराक मागणी करता की हे पयलीं आहलें तशेंच धरात. कित्याक आमकां वी आर इन एन आयलँड, आमकां आनी पर्याय ना. फक्त स्विमींग क्लासीस गव्हर्मेंटान आमकां धरच्यो. कित्याक फेरी ना जाल्या पासून जाल्यार फाल्यां आमी स्विमींग करून ते फ्री पावतले. त्याचे 2 व्हिलरीक पैसे दिवचे ना, 4 व्हिलरीक आदल्या रेटी प्रमाण दितले. लोकांनी थारयला की आमी जावं 15 तारखेच्यान जावं नाल्यार 16 तारखेच्यान जावं ते, पण आमी ते पे करचे ना. आमी हांगासर रस्त्यार येवन उबी रावतली. हय, कित्याक सांग आमचे डिसिजन तशें जाला की आमी आमच्या गांवच्या लोकांनी आमची मिटींग घेतली. सेम डिसिजन 99 केल्ले पळय तशें सेम डिसिजन घेतलें की बेश्टे फुकवाडी हेवटेन तेवटेन करतले पण पयशे दिवपाक पयशे ना. आनी आमी घेत ना, गव्हर्मेंटा कडल्यान करून घेवपाकूच शकना की आमी पे करतली अशी. मजगती फेरीबोट तिकेटीच्या नव्या दरा आड काँग्रेसीन ओल्ड गोवा निदर्शनां केली. सरकार दरवाड फाटी घेना जाल्यार न्हंय येरादारी खात्यार सर्वपक्षीय मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी. जे सगळे ऑपोजिशनान जे पॉलिटिकल पार्टीज आहाय, आमी एकठांय जावन आमी सगळे गोंयकार म्हूण मुखार सरतले आनी हे R&D डिपार्टमेंटाक घेराव घातले. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. गोंय सरकारान हुर्राकाक GI टॅग मेळोवपाक अर्ज केला. हुर्राकाक GI टॅग मेळ्यार खप वाडून फेणयेच्या उत्पादनाचेरूय परिणाम जातलो म्हणून GI स्टेट नोडल ऑफिसर दीपक परबाक हुस्को. काजू उत्पादनाचेर स्वतंत्र संशोधन करपी खाती आनी संस्थांक एकठांय हाडून एक टास्क फोर्स करपाक जाय म्हणून परब मागता. गोंय सरकार एका फाटोफाट एक गोंयच्या उत्पादनांक GI टॅग मेळोवन दिवपा खातीर वावुरता. काजूचे फेणयेक आनी काजू बियांक GI टॅग मेळ्ळा. आता हुराक काजू मुट्टे आनी बियांक GI टॅग मेळोवपा खातीर अर्ज केला. GIक लागून हुराकाचें उत्पादन वाडल्यार फेणयेच्या उत्पादनाचेर परिणाम जातलो म्हूण GI स्टेट नोडल ऑफिसर दीपक परबाक हुस्को. हुर्राकाचेर आमी फेणी तयार करता. आता हुर्राक जर फाल्यां जर GI मेळलो आनी गोवा गव्हर्मेंट स्टार्टेड प्रमोटिंग हुर्राक has a tremendous potential because like Feni, it has strange smell, Feni. So our educated youths are not going for Feni, but they are preferring Urrak cocktails. Suppose this government promote tomorrow cocktails through Urrak hubs in the coastal or in the tourism belt or along the national highways, then definitely it will have some impact on the Feni production. To overcome this, we have to enhance our overall cashew production, which will help for the cashew kernel also, and again Feni and distillations and Urrak distillation. काजू उत्पादन वाडोवपाक शेतकी खातें रानां उदरगत महामंडळ आनी ICAR स्वतंत्र काम करता. ह्या सगळ्यांक एकठांय हाडून वेगळो टास्क फोर्स करपाक जाय अशें परबाक दिसता. Our agriculture department and even Goa Forest Development Corporation, even ICAR, they are working a lot on these issues, but they are working independently. What is important is they have to work together, and for this government has to play a role. Now see, Maharashtra has declared a task force for mango development in the Konkan region. Similar basis, Goa government has to come out with a task force for the cashew development, where one single high level official can interact with 3 departments, bring all these 3 departments, and can put the efforts together. Then only this will possible to enhance the cashew production within the shortest time possible. And this we can promote all these 3 GIs in a more energetic and effective manner. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट रुपेश राऊत. कूळ मुणकार केशी सोडूंक मांद्रेचो आमदार चित आरोलकार यत्न करता. लोकां मदीं जागृतीक ताणें गांवांनी बसका घेवपाक सुरवात केल्या. खासा समिती नेमून जागृती मोहिमेक नेट दितलो म्हणून जिताचे शिनाल. अखिल गोमंतक युवा भंडारी समाज समिती बरोबर ताची बसका जाली. समितीन ह्या कामात वांटेकार जावचे म्हणून उलो.
फास्ट ट्रॅक कोर्ट इमिजिएटली हांगासर एवरी तालुका वचून स्पेसिफिक मेंटेन करून प्रायोरिटीचेर वचून आतां फास्ट ट्रॅक कोर्ट आतां एक शाळा आसा ती मामलेदार मामलेदार चीफ मिनिस्टरान क्लियरली म्हणला तीन मामलेदार एक मामलेदार फक्त गुंडाळ्याचेर केसी घेवपाक म्हणून सो ही एक आनंदाची गोष्ट आसा थोड्या लोक मेळ्ळे जाय पूण आयज आमी कमिटी मेंबर कमिटी कोण डिपार्टमेंटाचे मेंबरांची नांवां घेतले आज माझे मतदारांचे आमदार की हे भाऊसाहेबांच्या भारतासाठी वागले नाही ते भाऊसाहेबांनी खूप म्हणतात काय भाऊ शिक्षक तुम्ही असता पण भाऊ ज्ञान म्हणणार सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या कामात असते लोकांकडे संपर्क जायना लोकांच्या मध्ये मिक्सअप करपाक मेळना त्या गव्हर्नमेंटाचे त्यांनी पाणी सोडला आणि गोवा स्टेट कमिशनरचे एक्झाम पास झाले आणि हे पद घेतला मामलेदारासाठी कित्याक तर लोकांमध्ये दिसून येवंक जाय सगळ्या आमदारांक एकत्रित करून संपूर्ण गोव्यात कारण डेफिनेटली डॉक्युमेंटेशन आपल्याला कधी त्या घरात लावतात त्याच्यासाठी किती लावते जेणेकरून ती आणि उग्र जावतो एखाद्या भारताची 3,000 किलोमीटर जागा आसा आणि हांव सांगता तेतून 13 तासांचे अनुमान आसा आनी तातूंत भर आसा जेन्ना हांव लिगली म्हाका जेन्ना हांव मागूंक वतलो तेन्ना म्हाका त्या 3,000 फक्त 300 किलोमीटर मॅक्सिमम म्हाका जागा मेळूंक येता घर बांदपाक पावस सोंपलो तसो पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत सुरू. डॉक्टर पी शिवगांवकार रस्तो पालिका गार्डन सांतिनेज वाठारांत रस्ते परत फोडपाक सुरवात जाल्या. ऐन दिवाळे वेळार रस्ते खणपाक सुरवात केल्ल्यान पसरकारांक फटको. दिवाळे कडेन पणजेंत ट्रॅफिक जॅम जावपाची शक्यताय. खासा रिपोर्ट. रोड क्लोज, रस्तो बंद ही गजाल पणजेकारां खातीर काय नवी ना. सध्या आमी आसा विशाल मेगा मार्टाच्या एरियान. तुम्ही पळोवंक शकता विशाल मेगा मार्टाचो हो एरिया हो रोड जो आसा तो सध्या बंद केला. हेजे खणपाचें काम सुरू जालां आनी रस्तो बंद जाला. मेन दिवाळीच्या टायमार हो रस्तो खणला आनी स्मार्ट सिटीचें काम जे चालू जालां त्या खातीर हांगा येवपी वचपी लोकांक त्रास जातात. मात ह्या गजालीन लोकांक आजून एक त्रास सहन करचो पडटा तो पार्किंगाचो आनी धुल्लाचो. खुबशे लोकांची अशी कंप्लेंट आसा की रस्तो आतां पावसा उपरांत खणल्या उपरांत जेन्ना वारो आनी कितें जाता तेन्ना धुल्लो जाता आनी मेन आसा तो आतां दिवाळीचो सिजन. दिवाळीचें सिजन स्टार्ट जाल्ल्या उपरांत शॉपिंग लोकांचें स्टार्ट जाता आनी त्या गजाली खातीर लोकांक हांगा येवपाक वचपाक सुद्दां त्रास जाता. ते आमी आसा डॉक्टर पी शिवगांवकर रोडार. केन्नाय पयल्यार ह्या रस्त्याचेर गर्दी आसता पण आता तुम्ही पळोवंक शकता की ह्या रस्त्यार कोणूच लोक ना. कित्याक तर ह्या रस्त्याचें सुद्दां काम स्टार्ट जालां आनी हो रस्तो सुद्दां बाकीच्या रस्त्यां भशेन ब्लॉक जाला. फक्त हे दोन एरियांनी पळोवपाक गेल्यार पणजी म्युनिसिपालिटी गार्डन एरिया जो आसा तातोच हॉटेलच्या सायडींतलो रोड तो सुद्दां रस्त्याचें काम चालू आसल्या कारणान तो रोड सुद्दां ब्लॉक. ऐन दिवाळीच्या टायमार स्मार्ट सिटीचें काम स्टार्ट जाल्ल्या कारणान हेजो इफेक्ट शॉपकारांक जाला तशेंच पणजे शॉपिंग करपी येवपी लोकांकय जाला. मेन इव्हेंट जो दिवाळीच्या टायमार आसता तो म्हटल्यार नरकासुराचो आनी पणजेचे नरकासूर पळोवपाक खुबश्या जाग्यां वरसून लोक येतात. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी वांगडा हांव चेतन गवस. युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाक फक्त धर्मीक नदरेन पळोवं नाकात. ताचेर वेगवेगळ्या आंगांनी काम जावंक जाय. जण एकल्यान ह्या कायद्या खातीर आपले कडच्यान यत्न करपाक जाय म्हणून हायकोर्ट जुईज ॲडव्होकेट वाल्मिकी मिनेझीस उलयलो. गोंय विद्यापीठांत लिगल सर्विसीस दिसा निमतान कार्यावळ जाली. युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाचेर ॲडव्होकेट वाल्मिकी उलयलो. Requires some law that is sort of common, strikes common ground to not just the several religious and caste denominations but across cultures as well. Our common civil code being one of foreign origin, which was sort of imported and foisted upon us, I do believe that it's not really something that exactly fits what we would perhaps need. So there is room for a lot of debate, but I would believe that we need to stop looking at the common civil code that we propose to have for our whole country from a religious point of view alone. It has to be a code that works across all denominations. It has to work along with the other laws, the Indian Penal Code, for instance. I think as citizens, we all have our role to play to evolve a civil code that would be, in a real sense, uniform across the board.
भोंवपी सुण्यांक आलाशिरो मेळचो म्हणून जायते जाण यत्न करतात. मात फोंडे हवेली कुर्टीतल्या एकल्यान आपलें दुकानूच भोंवपी सुण्यांक रावपाक रातचें न्हिदपाक दिलां. रातची कितलीशींच सुणीं ताच्या दुकानांत न्हिदतात. लागसारच्या सुण्याच्या खाणांक तो दिसाक पदरचे 800 रुपया मोडटा. मेळुया आयच्या पॅटर्न सिरिजांत हवेली कुर्टीच्या मुल्ला गफुराक. मुल्ला गफूर हांची खासियत म्हळ्यार तांचें जें दुकान आसा त्या दुकाना भितर सगळ्यात कुत्रीच बशिल्ली आसता आनी तांचो कुत्र्यांचेर इतलो मोग आसा की ते सदांच सांजचे ह्या एरियेन जितले स्ट्रे डॉग्स आसा कुत्रे आसा त्या कुत्र्यांक ते जेवण घालता. आनी आज आमी मेळुया मुल्ला गफूर हांकां आनी तांचे कडेन उलोवया आयच्या पॅटर्न सिरिजा भितर. मुल्ला जी, आप हमें बताइए कि आप कब से ये कुत्ते को फीडिंग्स करते हैं? 30 साल हो गया. एक दिन में कितने कुत्ते? एक दिन में 100 के ऊपर थे. इधर नहीं, सब जगह पे. क्यों ये शौक लगा कि कुत्ते को आप? मैं हर कुत्ते का नहीं, हर जानवर का शौकीन है पहले से ही. गाय वो कोई भी हो, किधर मिलेगा उनको खाना भी खिलाता मैं, पाव बिस्किट ये सब खिलाता हूँ. और क्या डिफिकल्टीज आती हैं आपको कि क्या मुश्किल आती है? लोग थोड़ा बिहारते हैं, क्यों डालते हैं खाना ऐसा, इधर डालने का नहीं, उधर डालने का. मैं किसी का सुनता नहीं, तुम इधर डालने का नहीं. मैं तुम क्या करना है करो, हाँ पुलिस कमरे करना है करो, हम खाना बंद नहीं करेगा. बेसिकली आप रात को ही क्यों डालते हैं कि लोगों को तकलीफ हो जाए, इसलिए मैं रात को डालता हूँ. बच्चे लोग भी दिन में घूमते नहीं, इसके लिए मैं रात में डालता हूँ. और क्या क्या सेवा करते हैं आप कुत्ते? कुत्ते क्या वैसे खाना खिलाता है उनको, और थोड़ी दुकान में रात को दुकान में सोते तो उनको सोने रहता है. शटर बंद करता है तो वो फिर चालू रखते हैं, थोड़ा आराम से सोते. सुबह में दुकान 7 बजे खोलता है तभी वो बाहर आते. और बीच में उनको कुछ नहीं डालता है, रात में डालता है खाना उनको. चिकन करी पीस वो लेके आगे डालता है. जिनमें उनको सब टोटल 800 रुपया खाना होता है सब कुत्तों को. एक दिन का कितना खर्च? 800 रुपया खर्चा आता है. एक दिन का 800. ये जो आपको खर्च आता है इनके खाने का, तो वो आप कैसे निभाते हैं? अपने जेब से या कोई? मैं जेब से, मैं किसी से लेता नहीं. तांचो एकूच अपेक्षा आसा ती म्हळ्यार तांकां त्रास जावचे न्ही, सुण्यांक किंवा कसल्याच जनावरांक त्रास जावचे न्ही. ताका लागून ते आपले शॉप जे आसा ते सुण्यां खातीर सदांच उक्ते दवरतात. अशें आयच्या पॅटर्न सिरिजा भितर आमचे बरोबर आशिल्ले मुल्ला गफूर. शिरीष कुंकळकरा बरोबर राधिका कामत सातोस्कर, प्रुडंट मिडिया खातीर. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.